12, 13 आणि 15 जुनाक गोंयांत पडूं येता उटंगराचो पावस. नुस्तेकारांनी वच्चे न्हू खोल दर्यांत. हवामान खात्याची शिटकावणी. सप्तका भितर घालात आमचो 9 म्हयन्यांचो पगार, ना जाल्यार वयतले संपार. फोंडे BSNLच्या कर्मचाऱ्यांची शिटकावणी. शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकाचे व्यावसायिक हित राखपाचे चल्लेत यज्ञ. म्हणूनच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वास्को करपाक सोदिना लॉकडाऊन. काँग्रेसीचो मुख्यमंत्र्याचेर आरोप. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. गोंयांत 12 आणि 13 जुनाक उटंगराचो पावस पडटलो, जाल्यार कांय सुवातांचेर 15 जुनाक दडकांचो पावस झडू येता. नुस्तेकारांनी ह्या दिसांनी नुस्तें मारपाक खोल दर्यांत वच्चे न्हू हवामान खात्यान सुचोवणी दिल्या. थोड्या तेंपा खातीर पावसान विसव घेतलेलो, पूण 11 आणि 14 जुनाक गडगड करीत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन 12, 13 आणि 15 जुनाक घोग्यांनी पावस पडूं येता, जाल्यार कांय सुवातांचेर 11 आणि 14 जुनाक पावस घालून घेतलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. लायट खात्याच्या कुडचड्या वयल्या सब डिव्हिजनात लायनमॅन हेल्पर म्हणून कामाक आशिल्लो एकलो कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. कदंब महामंडळात काम करपी त्याचो सोयरो पॉझिटिव्ह मेळ्ळे उपरांत तेणें आपल्याकूय तपासून घेतलो. हे विशीं ताणें लायट खात्याकय कळीत केला. उपरांत ताच्या वांगडा काम करपी 11 जणांची तपासणी केल्या. तांचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. उरिल्ल्या 8 जणांची बिरेस्तारा तपासणी जातली. तपासणी जाल्ल्या 11 जणांकूय होम क्वॉरंटायन करून दवरल्या. आपल्या वांगडा काम करपी पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान हे 11 जाणूय भियेल्यात. डिव्हिजन 7 आणि सब डिव्हिजनात काल सब डिव्हिजन जे आसा थंय काल एक पेशंट मेळ्ळो. तो लायनमॅन हेल्पर म्हणून हे वचना काम करतालो. जेन्ना तागेले एक रिलेटीव जो कदंब आशिल्लो ताका पॉझिटिव्ह जेन्ना टेस्ट जालो तेन्ना आपल्याकूच ताणें टेस्ट करून घेवचें अशें ठरयलें. आनी ताणें काल सांग्यार वचून टेस्ट केलो तेन्ना ताका मॅसेज आयली कित्याक तुगेलो टेस्ट पॉझिटिव्ह आसा. ताणें ताबडतोब ताका गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांच्यान हें आयलें की तुका कोवीड हॉस्पिटलांत व्हरपा खातीर गाडी येतली. जेन्ना हे प्रकरण जालें तेन्ना हे लोक जे आशिल्ले बाकीचे जे स्टाफ आशिल्ले ते दिले आनी तांकांय सगळ्यांक 11 जाणांक टेस्ट केले. आनी 11 जाणांचे टेस्ट आज तांगेलो अजून रिपोर्ट एवेटेड आसा. आनी 11 जाणांचे टेस्ट करून कालच्यान ऑफिस जें आसा जे PWD ऑफिस आमचे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आसा ते कालच्यान हांगा बंद आसा. हांगा एकूय कालच्यान स्टाफ ना. जेन्ना हांव AC कडेन येई मेळ्ळो साळवी आनी साळवीक सांगलें की हांगा कालच्यान सगळ्यांक होम क्वॉरंटायन केल्या. 2 दिसां खातीर होम क्वॉरंटायन स्टॅम्प मारला. अजून 8 जाणांचो अजून टेस्ट करपाचो आसा. कुडचड्या वयली ही पयली केस जावन आसा. आनी जेन्ना ही कुडचड्या वयली केस मेळ्ळी आसा बाजारांत कुडचड्यांक बाजार लागीं आसा. आनी हांगा एक सगळें एक वातावरण वेगळेशें निर्माण जाल्लें आसा. आनी लोकूय हांगा भिल्ले आसा, स्टाफूय हांगा भिल्ले आसा, लायटमॅन हेल्परूय भिल्ले आसा. हांगा सरकारान प्रिकॉशन घेवचें अशें म्हणटा. जेन्ना पळय काल जेन्ना कोवीड टेस्ट जालो ताका सकाळी फुडें 9:30 येता म्हणून सांगलें हॉस्पिटलाची गाडी व्हरपाक. पूण ताणें 7:30 पर्यंत हांवें कॉल केलें. जेन्ना तो पेशंटा कडेन हांव उलयलो तेन्ना म्हणपाक लागलो 7:30 रातचे पर्यंत तांकां एकूय तांकां गाडी व्हरपाक काय फोनूय आयलो. 7:30 पर्यंत रातची उरलो. पूण हातूंत अशें कळटा की जे पेशंटाची संख्या ती गोंया भितर वाडत चल्ली आसा. आनी हाजेर खंयचोच कंट्रोल ना, हॉस्पिटलाचो कंट्रोल ना, कोणाचे हांगा हाजे हॉस्पिटलाच्या आनी डॉक्टरांच्या कांय संपर्क येना. इतलीच मागणी आहा की सरकारा कडेन ती फुडली जी आसा आनी जे सेफ्टी आसा ती मानून फुडलें आमकां काम दिवचें अशी हे कामगारांची मागणी आसा. गोवा 365 प्रहर सावर्डेकर कुडचडेच्यान. कुळ्या आयज एक कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान मोलेच्या लोकांनी आपखोशयेन 4 दीस लॉकडावन पाळपाचें थारायलां. थळाव्या लोकांच्या ह्या निर्णयाक प्रभारी सरपंच सुशांत भगतानाय तेंको दिला. पळयात. आमच्या लागच्या वाठारांत कोरोना दुयेंती मेळिल्ल्यान आनी आमच्या लोकांचेर ताचो परिणाम जावचो न्ही हे खातीर मोलेच्या सगळ्या बाजारकार आनी मोले गांवच्या जाणकार नागरिकांनी आपले खुशेन 4 दीस कोवीड-19चेर नियंत्रण मेळोवपाक बंद पाळपाचें येवजिलां. तेन्ना एक्टींग सरपंच ह्या नात्यान हांव सगळ्यांचो अभिनंदन करतां. आनी तुमी करतल्या लोक कल्याणकारी कामाक म्हाजें सहकार सदांच आसतलें. कुळेच्यान गोवा 365 खातीर खबराकार कृष्णा नायक. वास्को मुरगांवच्या पोर्ट टाउना कडेन वेवसायीक संबंध जोडलेले आशिल्ल्यान मुख्यमंत्री वास्को लॉकडावन करपाक सोदिना. काँग्रेसीचो आरोप. मुरगांव पोर्टांतल्या कंत्राटांचेर आनी वेवसायांचेर खंय मिलिंद नायकाची मक्तेदारी आसा. वास्कोंतले 95% लोक लॉकडावनाच्या फावराद आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. भाजपाचे मुरगांवचे 3 आमदार पुराय लॉकडावन करपाच्या फावराद आसात, पूण फक्त मिलिंद नायकाचो विरोध आसा. काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकार म्हणटा.
मुख्यमंत्री फोन घेना म्हणटकच वास्कोकारांनी स्वताच दुकान आनी बाजार बंद केलो. एमपीटीत जायते कार्गो दवरिल्ले आसात. देखून अर्थीक कारणांक लागून मुख्यमंत्री वास्को लॉकडावन करपाक सोदिना. हे लॉकडावन मिलिंदाच्या वेवसायाचेर परिणाम करता असोय काँग्रेसीचो आरोप. खंय तरी सीएम आयज ह्या मिलिंद नायकाक प्रोटेक्ट करपाक लागून हो लॉकडावन करना. आयज सांगपाची गरज म्हणल्यार मिलिंद नायक आख्खो बिझनस जो आसा आयज त्या पोर्टान चलपाक लागलेलो आसा. आख्ख्या वास्कोन अशें उलोवप जालां कित्याक बाबा तेजो बिझनस इंट्रस्ट सेव करपाक लागून आयज खंय तरी आमचे मुर्मुगांव लॉकडावन करपाक सोदना. आयज सांगपाक सोदता आयज मुर्मुगांव पोर्टान जो बिझनस चलता स्टिवडोरींग, लेबर कॉन्ट्रॅक्ट, कोल ट्रान्सपोर्टेशन, अमोनिया ट्रान्सपोर्टेशन, आमचे बारीक बारीक जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता, इवन ताटपत्री घालपाचे कॉन्ट्रॅक्ट आसता, हे आसा ते सगळे थंयसर मिलिंद नायक हो हँडल करपाक लागलेलो आसा. हो थंयसर एक एजंट जाल्लो आसा. जितले ते पोर्टान बिझनस चलता सगळी स्टिवडोरींग आसा तेजी काम मिलिंद नायक करता. लेबर कॉन्ट्रॅक्ट सगळे मिलिंद नायक, ट्रान्सपोर्टेशन सगळो मिलिंद नायक. आख्खे जितले ते मुर्मुगांव पोर्टान चल्ला तेजो सगळ्यांचो एजंट जावन पडला मिलिंद नायक. आयज टोटली तेजी थंय मोनोपोली चल्लेली आसा. मुर्मुगांव तालुकाचे सोडून दी, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आनी वास्को कॉन्स्टिट्युन्सी आमी काल 2 दीस जाले सर्वे केल्लेले आसा. 3,500 लोकांची सर्वे केल्ली आसा. 3,500 इंडिव्हिज्युअल लोकांची सर्वे केल्ली आसा. आमी तुमकां लॉकडावन जाय काय नाका ह्या लोकांक आमी विचारलेले आसा आनी तेज्या भितरले 3,300 लोकांचो रिप्लाय आसा की बाबा आमकां लॉकडावन जाय. जाल्यार इट इज मोर दॅन 95% लोक डिमांड करता की बाबा आमकां लॉकडावन जाय म्हणून वास्को, आनी वास्कोकार मागता की लॉकडावन जाय म्हणून. 15 बोटी थंय ऑलरेडी येयलेल्यो आसा वास्को पोर्टान. हांव तुमकां वीथ प्रूफ दिता. सगळो कितली बोटी आसा सगळे घेवन येयलेलो आसा. लिस्ट सगळी लायनीन रावलेली आसा. आनी ह्यो जर बोटी जर हे फुलफील जायना जाल्यार ह्यो बोटी डॅमरेजीक वयतली आनी डॅमरेजीक गेली जाल्यार कोणाक लुकसाण जातलें? हो एजंट आसा मिलिंद नायक ताका लुकसाण जातलें डॅमरेजीक गेलेल्या बोटी. सो तेज्या लागून फक्त एका मनशाक प्रोटेक्ट करपाक लागून खंय तरी दिसता की बाबा ह्यो लॉकडावन करपाक सोदना. गोवा 365 खातीर पणजीच्यान अनिकेत नार्वेकर. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या एमपीटी टगान कांय ट्रॉलरांक धपको दिल्ल्यान ट्रॉलरांचे सुमार 95 लाखांचे लुकसाण जाला. आदलो मंत्री आणि GFBOAचो अध्यक्ष फिलीप डिसोजान ते विशीं नुस्तेमार मंत्री आणि एमपीटीक चीट बरोवन कारवायेची मागणी केल्या. बुधवारा राती कडेन ही घडणूक घडली. वास्को फिशिंग जेटी सावन 20 मिटरांच्या अंतराचेर नुस्तेमारी करपी बोटी लंगर करताल्यो. ह्याच वेळार एमपीटीच्या एका टगान 6 ट्रॉलरांक धपको दिलो. तांचे बरोबर हेर बोटी खेचल्यो. अशे धपके दिवपाची ही तिसरी खेप. ह्या प्रकाराची चौकशी करची अशें गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष फिलीप डिसोजान चीट बरोवन नुस्तेमार मंत्र्याक आनी एमपीटीक कळीत केलां. काल राती 9:30 सुमार जेन्ना ही बोट जेन्ना लॉंग सायड जाताली ही व्हडली कार्गो शिप तेन्ना टक येवन ती जेन्ना दुंगयत तेन्ना आख्ख्यो जितल्यो बोट्यो ज्यो धोक्यार आसल्यो त्यो डॅमेज केल्यो. बोट्यो 100 बोट्यो सुमार डॅमेज जालो. वो जेन्ना हो इन्सिडेंट जो आयज घडला तो पयले फावटी न्हू. हो 3 फावटी हेच भाशेन इन्सिडेंट हो घडलो आनी गेल्या त्या वर्साक देखून हेच भाशेन आमच्यो ह्या टकान ह्यो बोट्यो डॅमेज केल्ल्यो. तो सारको बोटी कडेन पावलो आनी तेजे स्पिडीचेर ज्यो आमच्यो बोट्यो धोक्यार आसल्यो, धोक्यार एंकर केल्ल्यो, थोड्यो भायर थोड्यो एंकर आसले तेंचे नांगोर तुटले आनी सगल्यो बोट्यो जंय मय पडल्यो. म्हणटकच हे भाशेन हो इन्सिडेंट हे भाशेन जायत आहा. पयले सुवातेर आमकां धोको म्हणटा तो सारको ना. पयले सुवातेर आमकां सारकी प्रोपर म्हणटा ती जेटी ना. आयज हे सीजन आमचे सारकी वचोंक ना. प्रॉब्लेम जाला. पूण तरी पूण आयज जेन्ना अननेसेसरी जे इनोसेंट बोटकार बडे त्रासान पडले हेंचे बोटींक लागून. सो ताका लागून हांव इतलेंच सांगता ज्या ह्या एमपीटीन ज्यो आयज आमच्यो बोट्यो डॅमेज केल्या हेजेर इन्क्वायरी करची पडटली. तसोच हांवें म्हाज्या फिशरी मिनिस्टराकूय बरयलां. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. रस्ते कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर सरकारान कारवाय करची रायचो जिल्लो पंचायत वांगडी मौरीन रिबेलोन मागला. राय वाठारांत भितर सरपी रस्त्याचे दोनूय वटेन कोयर सांठवन रावला.
रिबेलोन बिरेस्तारा वचून ह्या कोयराची पळवणी केली. सोनसड्यावेल्या कोयराचो प्रश्न सुट्टा थंयच आसा आनी आतां नवीन प्रश्न निर्माण जाला. हो नवो प्रश्न आसा रस्त्या कुशीक उडयल्ल्या कोयराचो. लोक कशेच आयकपाक तयार नात. देखून सरकारान रस्त्या कुशीक कोयर उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची अशें रेबेलोचें म्हणणें. आणि फाटल्यान तुम्ही खबर आहा देर वॉज अ बिग इश्यू लेगसी डॅम आणि आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय द पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी दॅट रेमिडिएशन ऑफ द डॅम हॅज स्टार्टेड. आता ते एक प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आणि आता दुसरे प्रॉब्लेमींग चालू जाला. तुमी चयलां हिंगा दोन्ही सायडीन गार्बेज डॅम कोताय आणि हे मुखार जर आमी गेले जाल्यार सगळ्या लोकांनी आमकां गोरा सरावंडींग सगळें साफ दवरलां. बट स्टार्टींग ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी जरी तर इफ इट इज सच अ शेबी प्लेस शेबी थिंग and in this today's times when there is a pandemic, this is a favorable condition for the virus to grow. I am requesting the government, thank you सगळे पण agencies आहे, Goa waste management plus environment. This is also environment portfolio is coming into picture. Goa waste management, garbage ministry also is coming into picture. So they should see that this garbage issue is solved. And this is not only the place. आता सगळं काय झालं सगळ्याक उतारले dark spots. So many places, dark spots. Even water bodies are not spared. जे वॉर्ड पळय हाय उदक वचपाचें तितून देखून लोक गार्बेज हाडून उडयता. The government has to do the policing about it, no? Now how government has managed social distancing? How government has managed that everybody should wear a mask? Everybody is wearing it. Mask घालून वयले हेल्मेट आनी घालताय आता लोक. It's very inconvenient. पूण लोकांक fear आहा that they will be challaned, there will be fines. So people are adhering to the rules. So same way, if the government takes this matter seriously, and if there is a, initially patrolling is required. Initially patrolling somebody, if the panchayat people go and stop these people, they कोण ऐक नाही पंचायत दादागिरी करता येते. एक गार्बेज कलेक्शनिंग ड्राइव झाले, MLA have collected the garbage here, but ते थिंगा दोले ती गार्बेज. ते सगळे सुण्यानी आणि कोणी उचलून ते सगळे मॅच झाला फक्त. मडगांवच्यान गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार. नावेली आणि फातोड्डेच्या शेल्टर हाऊसात कामगारांक घेऊन येवपी वाहनांचेर पोलिसांनी केस फायल केल्या. मुळात दक्षिणेतल्या स्थलांतरीत कामगारांकच दवरपा खातीर शेल्टर हाऊसां कमी पडटात. अशें आसतना जर उत्तर गोंयच्यान गाडयांनी भरून कामगारांक हाडून फातोड्डेच्या स्टेडियमान हाडून सोडटा आसतीत जाल्यार त्यांच्या धन्यांचेर वा कंत्राटदारांचेर खर कारवाय करात. मडगांवची समाज वावुरपी आवडा वेगशान मागला. लॉकडावना उपरांत गोंयांतल्या स्थलांतरीत कामगारांनी आपापल्या गांवांची वाट धरली. पूण दक्षिणेंतल्या शेल्टर हाऊसांनी हजारांनी कामगार अजून अडकून पडल्यात. आता जाल्यार उत्तरेंतल्या कामगारांक गाडयांनी भरून हाडून दक्षिणेंतल्या शेल्टर हाऊसांनी दवरपाक लागल्यात. ह्याच कामगारांची मजतीक धावून तांच्या पोटापाणयेची वेवस्था करपी समाज वावुरप्यां मदली आवडा विहेगश एक. पूण कोरोनाचो धोको वाडूंक लागिल्ल्यान कामगारांक हाडून दवरपी तांच्या धन्यांचेर आनी कंत्राटदारांचेर खर कारवाय जावची अशें तिकाय दिसता. पळयात तिचें म्हणणें. म्हजी टोटल सिंपथी लेबराक आसा. तरी आसतना म्हाका दिसता जे वेळाचेर आमचे सरकारान तांची सोय केली आनी जांकां तांकां धाडपा जाय जे डिजर्वींग आशिल्ले तांकां आमचे नावेली स्टेडियमाचेर दवरून तशेंच फातोड्डा स्टेडियमान दवरून गाडी तांकां दिवन तांकां जेवण वगैरे दिवन तांकां धाडलें. आतां हे लेबर जे एम्प्लॉयर्स आनी कन्स्ट्रक्शन लेबर किंवा खंय तरी कोणा कडेन कामां आशिल्लीं बोटीचेर बी कामां बोटीचेर आशिल्ले तांची कर्तव्य आसता जाणी तांकां एम्प्लॉय केल्ले तांकां पावोवपाची. हो एक बोज जावपा जायना सरकाराचेर किंवा लोकांचेर. कित्याक ऑलरेडी 2000 लेबर आसा थंय, ऑलमोस्ट 2000. आनी त्या भायर ते नॉर्थांतल्यान हांगा धाडटात. नॉर्थाक शेल्टर होम कित्याक उगडूना? एम्प्लॉयर्स तांकां दवरिले ते फाटीं कांय तेंचे रेकॉर्ड ना कितें आसा म्हणून गोंयांत तांचेर कडक एक्शन जावपा जाय. किंवा ते खंयच्यान आयल्या नॉर्थाच्यान आयले ते जर ते गोंयचे भायल्यानूय बी आयले जाल्यार कांय खबर ना. कोण सांगतलो? पुलिसांनी तांचेर कडक एक्शन घेवचें. कोणाचेर? एम्प्लॉयरांचेर आनी जांकां हाडून पावयत तांचेर. आनी तांकां इतलो तेंप फाटीं दवरला. तांच्यो ट्रेनी चुकल्यो तांकां. अशें म्हणटात की थोड्यो ट्रेनी एमटी गेल्या म्हणून त्यो कमी करच्यो पडल्यो म्हणून. जाल्यार हें सगळें सारकें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जावचें. ओगीच न्ही
आमची कलेक्टराक क्रिटिसायज करप, SP क्रिटिसायज करप, इट्स नॉट करेक्ट. सध्या फातोड्डा स्टेडियमातच 2000 सुमार कामगारांक दवरल्यात. थंय आनी कामगारांक दवरप शक्य ना. तरीकय कांय कंत्राटदार आनी कामगारांचे धनीच कामगारांक गाडयांनी भरून हाडून शेल्टर हावजान सोडूंक लागिल्ल्याची नजरेक आयल्या उपरांत फातोड्डे पुलिसांनी कारवाईक सुरवात केली. ते विशीं गोवा 365 कडेन उलयलो पुलीस निरीक्षक कपिल नायक. पळयात. सद्याक फातोड्डा स्टेडियमाचेर शेल्टर होमाक कमीत कमी एक 2000 लोक आसात. तातूंत ते डिफरंट स्टेट्साचे आसात. वेस्ट बेंगाल, झारखंड, ओरिसा, बिहार हांची चड आहात. आनी आमी थंय आमचो स्टाफ डिप्लॉय केल्लो आसा. आमचे एक ऑफिसर आनी एक 10 कॉन्स्टेबल्स ते आमी 24 hours डिप्लॉय केल्ले आसात टू एवॉइड एनी लॉ अँड ऑर्डर अनवर्ड इन्सिडंट. म्हणजे एकच विनंती आसा, कोण जे पळय ओनर्स पळय कोण आसात तांणी आपल्या मायग्रंट्सांक स्वताची तांकां तिकीट काडून ट्रेनीर बसोवन धाडचे आनी हांगा शेल्टर होमाक हाडपाचें मातशें कमी करचें. कित्याक शेल्टर होम ऑलरेडी 2000 थंय भरिल्ले आसात. सो कोणाच्यान जाता जायना तांकां शेल्टर होम आसाच, पूण कोणाच्यान पळय एफर्ट जाता तांणी आपल्या मायग्रंटांक ट्रेनीचेर तिकीट काडून धाडून दिवचें. सद्याक आमी सगळ्यो टोटल अंडर सेक्शन 188 24 केसीस बूक केल्ले आहात लॉकडावन स्टार्ट जाले तेन्नाच्यान. आनी 36 पर्सन्स अरेस्टेड, 15 व्हेकल्स अरेस्ट केल्ले आसात. आनी हे जे पळय मायग्रंट्स लेबरां हाडून सोडटात जे ओनर्स तांच्यो सद्याक आमी 5 केसीस रजिस्टर केल्ले आसात. 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसात ह्या केसीन. जे कोण पळय मायग्रंट्स लेबर्सां स्टेडियमा भायर हाडून सोडटाले तांकां for disobeying the orders of the district magistrate, for deserting the migrants outside the stadium. आता आमी फुडें आमचे चालूच दवरतले की कोण पळय आमच्या तांच्या लेबरांक स्टेडियमाच्या भायर सोडून सोडटा, वी विल टेक एक्शन अगेन्स्ट देम. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ट्रक आनी ट्रकांचे पार्ट चोरून व्हरपी दुबावीत गौतम कांबळीक अटक करात. सालसेत ट्रक ओनर्स असोसिएशनान पुलिसां कडेन मागला. कांबळीक ताब्यात घेवन चवकशी केली जाल्यार गाडयो चोरपाचे रॅकेट उक्ताडार येतले अशें असोसिएशनाचें म्हणणें. सालसेतीत हाचे आदीं मीन खणाची येरादारी करपी ट्रकांच्यो चोरयो, ट्रकांच्यो बॅटऱ्यो आनी ट्रकाची डिझल चोरपाच्यो घडणुको घडत आयल्यात. पूण पुलिसांक चोर सापडनासलो. GA02T 6203 ह्या ट्रकाच्या रजिस्ट्रेशना खातीर कागदपत्रां जेन्ना RTOत पावली तेन्ना तो ट्रक चोरयेचो आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. गौतम कांबळी तो ट्रक चलयतालो. ट्रक धनी असोसिएशनाक ह्याच मनशाचेर दुबाव आसा. ताका ताब्यात घेवचो अशें तेंच्यांनी पुलिसां कडेन मागलां. पळयात. मार्चाचे 9 तारखेर आमगेले ट्रकवाल्यांनी एक लेटर ITO लेटर केलें. एक गाडी चोरयेची आनी एक भुरगो बोल्दो नंबर गाडी चलयतालो. गाडी नंबर GA02T 6203 गौतम कांबळी. तेमी 9 तारखेर एप्लिकेशन ITO दिल्लें. 10 तारखेर तेमी युनियनान दिलें आनी तें हांवें घेयलें. उपरांत हांव तांगेर ITO गेलो. ITO वयतरी ITO सांगिल्लें ही गाडी चोरयेची. आयज लास्ट ती गाडयेचें डिसिजन कितें जालें चोरये म्हूण तेणी इन्फॉर्म करून आज आमकां सगळ्यांचो पेपर दिले. तेगे पेपर सोगले म्हणून हांव कितें मागता गव्हर्मेंटाक कितें मागता हांवें गाडी कितली चोरल्या त्यो म्हाका कळपा जाय गव्हर्मेंटान. आतां पुलिशेन इन्क्वायर करपाक काम पुलिशी गेलें. आतां एक गाडी ताणें चोरून धाडल्या कितले एक सांबाळल्या गाडी एकट्यान कितूच चोरला आसता गाडयो. हांव मागता पुलिशेन कडेन एक जाती तूं बेगी अरेस्ट करचो. तुम्ही केस पी झाले केस चालवली ऑलरेडी केस चालू आहा. हांव तेजी एक्शन घेतो आतां. हांव एक्शन घेता तेजी. मायनिंग बंद जाल्ले कारणान तुम्ही गाडी रस्त्यार वयताले आनी कितें करताले थोड्या गाड्याक रस्ते आसनाय आनी तो रस्त्यार दोन वचप तेजी बॅटरी ना जावप कोण डिझल चोरप कोण तेंगे गाडयो नाच जावप. म्हाका दिसता म्हाका दुबाव पडटा रेकेटा हो भुरगो आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. काश्मीर पुलिसांचेर ग्रेनेड हल्लो जाला. हो हल्लो करून जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संघटनेचे 2 आतंकवादी पळून गेले. बिरेस्तारा फातोडेर ही घडणूक घडली. जैश ए मोहम्मदाचे 2 आतंकवादी लिपून बशिल्ल्याची माहिती तांकां मेळिल्ली अशें जम्मू काश्मीर पुलीस अधिकाऱ्यान सांगलें. जेन्ना तांणी सर्च ऑपरेशन हातांत घेतलें तेन्ना तांणी तांचेर ग्रेनेड हल्लो केलो. ह्या आदीं जाल्ले चकमकीत भारतीय सुरक्षा दळान 3 आतंकवाद्यांक मारिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आणि ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.